सर्गार सोडून गेल्ल्या आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. ह्या नव्या दिसाच्यो पयल्यो घडयो आमी समिया सांगाता करसिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी समिया जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतान स्वागत करया गावन तें गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार. आमच्या कांताराच्या बुकांत A5 ऑन पेज नंबर 22 पान नंबर 22. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळीस्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी वर्ती बेरमती सदर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आमकां रगतान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले सगमास तांकां खावोन तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले सगमास तांकां खावोन तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासंतावन मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्त्या आसता जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी सर्गारी जा तूं आमचो इश्त्या आसता जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी सर्गारी. हालेलुया तुका जेजू अगलाब तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वाखणणी तुका जेजू नमस्कार तुका जेजू वर्णिपा तुका जेजू वंदित हांव तुका जेजू गायत हांव तुका जेजू बरगडत हांव तुका जेजू आतां आनी सदां सर्वदा हरसिल्लें जावं समियाचें नांव हरसिल्लें जावं समियाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू केदें वर्तें भाग आमचें जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी केलें गेले त्या आयतारा आनी परवां शनवारा आमी 24 वरांचें मागणें कर पेंतेकोस्ता बरी तयारी करता आनी आयताराचे दिसा पेंतेकोस्ताचें फेस्त दबाजीक तरान संभ्रमता. पेंतेकोस्त म्हणजे भावार्थांत आमकां मेळचें वर्तें बेळें वर्तें इनाम वर्तें आशिर्वाद जावन आसा. पवित्र आत्म्याची भरती पवित्र आत्म्याचो अभिशेक पवित्र आत्म्याची संपूर्ण पेकोवणी त्या पवित्र आत्म्यातय मोगाचें आमचें जिवीत सफळ जाता यशस्वी जाता आनी सार्थक जाता.
तर मोगाच्या समयाच्या हाजरपणांत आमी रावता आसतना ह्या दिसाच्यो पयल्यो घडयो समया सांगात आमी करशीत आसतना समी मोगाच्यान आमचेर आशिर्वाद घालता, आमकां बरें करता, आमकां गूण करता, आमच्या गरजांनी तो आमकां पावता. तर देवाचें उतर मोगाच्यान चीत दिवन आमी आयकुया. एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5, 15 आनी 16. Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. देखून तुमच्या शाली विशांत तुम्ही वर्ते सत्रायेन रावा. म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा, देखून तुमच्या शाली विशांत तुम्ही वर्ते सत्रायेन रावा. छाल म्हळ्यार मोगाच्यान चाल म्हळ्यार चलची आमी जियोवची रीत, आमचें व्यक्तित्व, आमचो मनोभाव, आमी चिंची रीत, आमी भोगणां भोगची रीत, आमी उलोवची रीत, आमी व्यापार विवाड करचो शिकचें, आमी आमच्या जिवितांत आमी जियोवची रीत. देखून तुमच्या छाली विशांत तुमी वर्ते सत्रायेन रावा. तुम्ही बुद्धवंता बरी सालाचे बुध नातलेल्या बरी नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, तुम्ही बुद्धवंता बरी सालाचे बुध नातलेल्या बरी न्ही. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक जाया. तुमकां आसा तो वेळ बऱ्या तरान करसून सार्थक जाया. खोटे दीस हे वय मोगाच्यान आयचे दीस खोटे. इराणाचें झूज जावन आसा. आमी जाणां इस्रायल थंयसर ताच्या भोंवतणीचे देश सांगता झुजान आसा. थंयसर युक्रेन आनी थंयसर रशिया मदें झूज जावन आसा. सगळ्या संवसारार झुजाचें वातावरण आसा. हर एकलो मोगाच्यान आपलें बळ दाखयता. बळ आसलेलें बळकें ते दाखोवन आसात. आनी अशें कश्ट जाल्यांक मोगाच्यान वय जायते तरांचे कश्ट आनी संकश्ट आसात. असल्या काळार आमी आसा. देखून मोगाच्यान जेजू आमकां कितें म्हणटा, मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वळ 20 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24. देखून जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपाचेर घाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान देवाचें उतर आयकुचें आनी पाळचें म्हळ्यार मोगाच्यान आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें वर्तें धेणें तें जावन आसा. जाणवाय आमी आपणावची. वय जाणवायेन मोगाच्यान आमच्या घराक आमी बुन्याद घालची. जाणवायेन तें आमी बांदून हाडचें. बिल्ड हावज अ होम विथ द विजडम ऑफ गॉड. आनी आपुरबायचें घर म्हणजे व्यक्तित्व आमी बांदून हाडचें. आनी तेन्ना जिवितांत कसलें आवर येत जाल्यार कसलें, वय वारें वादळ येत जाल्यार कसलो घडघडो झगडावणी मारल्यार मोगाच्यान आमचें जिवीत देसवाड जावचें ना. बगार आमचें जिवीत सफळ जातलें, सार्थक जातलें, यशस्वी जातलें. आमच्या जिवितांत हर एक आशिर्वाद आनी बेसांव आमी अनुभव करतले. तर मोगाच्यान बोपय सक्रांत जेजूक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया कन्नडा एक गीत. तुमच्या कांताराच्या बुकांत तुमी थंयसर पळोवचेनात. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು, आत्मದಲ್ಲಿ सत्यದಲ್ಲಿ आराधिಸುವೆನು म्हणून मोगाच्यान निरंतरी आमी ताचें आराधन करया. आराधन आराधन आराधन. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ.
ಬಲವಂತನೇ ಜಯಶೀಲನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೀವದಾತನೇ ಬಲವಂತನೇ ಜಯಶೀಲನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೀವದಾತನೇ ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಜೀವಂತನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಜೀವಂತ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹಾಶೋಭೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವನೇ ಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मोगा जनो आम्ही उपदेशकाचो बूक उक्त जाल्यार पळयत पुस्तकांत पोरण्या टेस्टमेंटांत 7 जाणवयाचे बूक आसात. जॉबाचो बूक धरन थंयसर सिराकाचो बूक पर्यंत 7 जाणवयाचे बूक आसा.
त्या बुकां पैकी एक बूक जावन आसा उपदेशकाचो बूक, द बूक ऑफ एक्लेशियास्टिस म्हणटा इंग्लिशांत एक्लेशियास्टिस. त्या बुकांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या वळीर आमकां भोव अपुर्बेची जाणवाय पळयत पुस्तकांत मेळटा. एक्लेशियास्टिस चॅप्टर 3 वर्स 1. हर एक वस्तूक एक काळ आसा, आकाशा पंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. हर एक वस्तूक एक काळ आसा, आकाशा पंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. विविध तराचे वेळ आनी मोगाचे न्हू काळ आसा. आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता उपरांत पेंतेकोस्ताक एक बरी तयारी करता आसतना मोगाचे न्हू पेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमचेर देवान येता आसतना पवित्र आत्मा आमकां 7 देणी दिता आनी 9 ती खरेस्मातीक देणी दिता आनी सांगात आस पवित्र आत्मो आमकां ताच्या फळांनी नेटयता. त्या ताच्या देण्या पैकी वर्तें देणें जावन आसा जाणवाय. ह्या जाणवायच्या एका देण्यात उरलेली सर्व ती 7 देणी आसात. जाणवाय थंय समजणी आसा, बूद आसा, धैर्य आसा, गिन्यान आसा, देवविरांत आसा आनी देव मोग आसा. अशें 7 देणी सांगाता घालतना आमी जाणवाय म्हणटा. जाणवाय म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली सगळीं देणी आमी सांगाता घालन बरी करून ती आमी जियोवन वा वापरून सांगात आस पवित्र आत्म्याचो आधार मागून आमच्या जिवितांत जें कितें करूंक आसा तें सारक्या काळार आनी सारक्या वेळार सारक्या थरान आमी करून बरें वेळें लुमचें म्हळ्यार जाणवाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू सोमी जेजू आमी आशेता की आमच्या जिवितांत आमी खरी बरी जाणवाय जोडी जाय. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगासर एक कुटुंब रेतेर करूंक आयलें. थंय पयस तावन ते हरना व्हरता आनी तेच घोव बायलां म्हाका म्हणटात 5 वर्सां पयलें ती हांगासर आयली. कित्याक तांचे मदें झगडें आसलें, झूज आसलें. तांच्या वेगारांनी म्हळें वसा थंयसर रेतेर करून तुमी एक जाया. आनी येता आसतना ती म्हणटाली फादर आमचो भुरगो आमकां सांगलें आयकना. आमची धूव आड वाटेन गेल्या आनी सांगात आस घोव बायलां केदाळाय झगडटलीं आनी तांकां हांगासर बरी रेतेर करूंक सांगली. सांगात आस हांगासर बरें कावन्सिलींग दिलें आनी कावन्सिलींग दिता आसतना हांवें तांकां म्हळें देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचें कुटुंबात जिवीत तुमी मांडून हाडा. तेन्ना तुमचें जिवीत वय जाणवायेन तुमी बांदून हाडटल्यात आनी तुमी वैयक्तीक जिवितांत सफळ जातल्यात आनी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत सफळ जातल्यात. तुमी आतां तुमच्या भुरग्यां विशयान दुरसातात. उडासतोरा तुमचीं भुरगीं देवान दिल्लें तें देणें ती जल्मत आसतना आंज बडव्यां प्रमाणे ती जल्मल्यात. जर तर ती व्हड जाता आसतना ती सारक्या वाटेन वचोनात. जायत्या तरान आवय आनी बापूय कारण जावन आसात. खंयच्या तरान त्या भुरग्यांक वाड दाखयची आसलें, मार्गदर्शन दिवचें आसलें. खंयच्या तरान तांकां समजणी दिवची आसली, जाणवाय दिवची आसली. तांकां जिवितांत एक धैर्य दिवचें आसलें. तांकां जिवितांत ती गिन्यान दिवचें आसली. देवाच्या उतरांची आनी संवसारी लौकीक गिन्यान दिवचें आसलें. देवबिरांत आनी देव भोंग तांच्या काळजांत घालीचें आसलें. तें घालीचें जाल्यार पयलें घोव बायलांनी एकामेका बोगसून एकामेका समजून आदर्श तरान काजारी जिवीत काजारी सक्रामेंत जिवंक आसा. मोगाचें हें देवाचें उतर ताणें बरें स्विकार केलें. घोव बायलां राजी जालीं, एकामेका बोगशिलें आनी सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन एकामेका मोग करून एकामेका मानान रावोंक आनी विस्वासी रावोंक तांणी दृढ निर्धार घेवन हांगा तावन फाटीं गेल्या उपरांत ती म्हणटा सदांय तांच्या घरांत दैवीक असो तेर्स आनी तशेंच कोंताचो तेर्स. तो परगांव गेल्ल्या वेळार फोनार सयत बायले भुरग्यांक सांगता सदांय दैवीक असो तेर्स आनी कोंताचो तेर्स आनी लदीन सांगोंक आमोरी सांगोंक सांजेचें मागणें करूंक सांगता मेळटली. आनी हांतू मोगाच्या घरांत जायती बदलावण आयली. आवय बापायनी मोगान जियेत आसतना भक्तीपणान देवबिरांतीन जियेत आसतना बापायन सोरो सोडलो, आवयन गाळी शिराप दिवचें, भुरग्यांक परपरचें सोडलें. भुरगीं सवकास बदल्लीं, बरें करून शिकलीं. ह्या फावटी 10व्यांत त्या भुरग्यान भोव अपुर्बेचें रिजल्ट हाडलां. वय मोर दॅन 90% मार्क्स काडल्या. तें धूय बऱ्या तरान शिकून आसा. घरांत शांती समाधान आयलां. आनी मोगाचें आज देवाक ती अर्घ आनी होगलाप दिता. जायतीं जाणां मोगाचें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता दैवीक रेतीर मंदिरांत. गेल्या त्या 2-3 हप्त्यांत हांव मोगाचें हांगासर रुमां सयत सगळीं ऑक्युपाय जातात ह्या रेतेर वेळा, वस्तेचे रेते वेळा. कित्याक हांगासर येतात शनिवाराच्या दिसान मोगाचें व्हडा संख्यान हांगासर रेत्रेक येतात. परवां तरी 24 वरांचें मागणें आसा. परवां शनिवारा पेंतेकोस्ताची तयारी जावन नायट विजील आसा. व्हडा संख्यान हांगासर लोक आसतलो. कित्याक मोगाचें आमी सोम्याला घेता. सोम्याला घेता आसतना मोगाचें तो आमकां पवित्र आत्म्यान भरता. पवित्र आत्म्या ती आमकां जाणवाय दिता. जाणवाय दिता आसतना आमी कितें करता आमच्या जिवितांत मोगाचें हर एक संगती सारक्या वेळार सारक्या थरान आमी करता आनी आमच्या जिवितांत आमी सफळ जाता. जेजूय म्हणटा मोगाचें आमी आमचो हर एक वावर जाणवायेन करी जाय. देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 7
वळ थंयसर 20 आनी 4 समी जेजू म्हणटा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. म्हाका जेन्ना आमी जायते जाणां युट्यूबार जायते मागणे आयकता जायते सर्मांव आयकता आनी थोडे फावटी म्हाका जेन्ना आमी रेतेर वेता थंयसर सर्मांव बरो जाल्यार आमी म्हणटा वी गेट अमेज्ड, वाव कितली बरी शिकोवन, कितलें बरें जालें आयकोंक, कितलीं अजापां जालीं, कितलीं विजमितां जालीं. म्हाका जेन्ना आमी प्रशंसा करता आमी केवल अमेज्ड जाल्यार पावना, आमकां विजमीत जाल्यार पावना, आमकां बरें लागल्यारय पावना, आमी प्रशंसा दिल्यारय पावना. बगार म्हाका जेन्ना देवाचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार तें आमच्या काळजां जगोवन दवरून मरये माय बरी तें उतर आमच्या जिवितांत लागू कर, त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. कित्याक आमच्या जिवितांत स्वामी जेजू म्हाका जेन्ना आमकां स्पश्ट करता आनी पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता आमच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना वेळ आनी काळ म्हूण आसात आनी ते सगळ्यांक एकच तरान आसतात. हर एकल्याक म्हाका जेन्ना संवसारांत जिवीत आसचें 60, 70 सड्ड म्हळ्यार 100 भितर आनी तातूंत लगभग 18 वर्सांतल्यान 20 वर्सां ह्या संवसारांत शिकोवंकूच इस्कल शिकोवंक विविध तरांची जाणवाय जोडूंक देणी तालेंतां उर्जीत करूंकूच वेतात. ताज्या उपरांत 60 वर्सां जायचे जाल्यार म्हाका जेन्ना आमी प्रायवंत जाता 70 वर्सां उपरांत आमकां कांय काम करूंकच जायना. सगळ्यांक ह्याच तराचें जिवीत हर एकल्यांक एक वर्सा 360 आनी 5 दिसूच आसचे 365 आनी 4 वर्सांक एकोणी 360 आनी 6 दीस. हर एका म्हयन्यांत 30 आनी 1 दिसूच आसचे. हर एक हप्त्याक 7 दीस. हर एका दिसाक 24 वरांत सगळ्यांक व्हडलो प्रेसिडेंट जा, प्रायम मिनिस्टर जा, पाप साहेब जा, बेस्व जा, पाद्र्याब जा, एक लायक जा, सगळ्यांक तितलोच वेळ. कोण जिवितांत सबळ जातात म्हाका जेन्ना केदाळा तुवें वंपूंक आसा त्या वेळार वंपी जायी. लुंवच्या वेळार वंपता म्हळ्यार जायना. कोणाक म्हाका जेन्ना बरें बेळे लुवंक आसा आतां पावस येवच्या पयलींच कोसोवंक सगळी तयाराय करी जायी. धरण उस्तूंक बरी तयाराय करी जायी. बरें सारें हाड दवरी जायी. जालें जाल्यार जायना. म्हाका जेन्ना दैवीक रितीमंताचें वयलें हॉल आतां पळोवता. कित्याक पळोवता खंयसर रिपां गेल्ली कामागारांक काम करूंक सांगलें. सांगून ऑक्टोबरान सांगलां पूण तांणी काम सुरू केलें मेयांत ती 5-10 तारखेंतल्यान सुरू केलें. आनी तितल्या भितर तांणी पाकासाचे वयले नळे काडटा आसतना तितल्या भितर पावस पडलो आनी पावस पडटा आसतना थंयसर थोडे टायल्सी फुटले, ताजे भितर उदक गेलें आनी सकलाय तें भोंवता. कित्याक तांणी चिंतलें पावस आनी केदाळाय येतलो म्हणून, ह्या जून म्हयन्यांत येतलो म्हणून. म्हाका जेन्ना पावस येवचो एक वेळ आसा तो जून म्हयन्यांत येसय पूण पावस येवच्या पयलें प्री मॉन्सून पावस येवचो आसा आनी बरें करून तयारी केल्ली जाल्यार म्हाका जेन्ना हेड्ड जायनातले. देखून समी जेजू म्हणटा आमी हेड्डा बरीं जावचें न्ही. जो कोण आपलें घर बांदता रेंवेचेर बांदता, बरी गुंड बुन्याद मोडिना तो एका हेड्डा बरी. कोणाक म्हाका जेन्ना दाव्या क्लासीन बरें मार्क्स काडूंक आसात ताणें 8th तावनूच बरें करून शिका जाय. 9th तरी विशेश तरान शिका जाय. 9th एग्जाम जाल्या उपरांत ह्या रजेच्या दिसांनी सयत ट्युशन काडूंक जाय आनी बरें करून शिका जाय. केदाळे मोबायलाचेर रावल्यार, केदाळे TV पळयल्यार, केदाळे भोंवंक गेल्यार दाव्या क्लासीन बरें रिजल्ट काडूंक जायना. देखून दाव्या क्लासींत मार्चांत ह्या एप्रिलांत येवचे एग्जामांत बरें रिजल्ट 95, 98, 99 ह्या दिसांनी थोडी भुरगीं म्हणटात आय वॉन्ट टू स्कोर 100%. आशा बरी, सपनां बरी, पूण वेळार शिका जाय. आदल्या वर्सा मे म्हयन्यांतूच शिकोवन सुरू करची, आतांच शिकोवन सुरू करची. येवच्या वर्सा बरें रिजल्ट काडचे जाल्यार परवा ऑक्टोबरान बरें बेळें जायचें जाल्यार आतांच बरें करून कोसून बरें करून ताका सारें घालून ईट घालून वेळार ताका उदक वेच्या बरी खेळल्यार मात्र बरें बेळें आमी लुवतले. हांव देखून म्हाका जेन्ना आमी बुदवंत जायचे, आमी शाणे जायचे. कित्याक सुमी जेजू म्हणटा बुदवंतान तें घर बांदलें, हांव रायलें, जड वारें त्या घराक मारलें पूण तें कसलोन पडोंक ना. म्हाका जेन्ना सगळ्यांच्या जिवितांत आवर येतास, सगळ्यांच्या जिवितांत पावस येतात, सगळ्यांच्या दिसांत हिवेचे दीस येतात, सगळ्यांच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना गिमेचे दीस येतात. पूण म्हाका जेन्ना आमी देवाच्या उतरांच्या जाणवायर आमचें जिवीत बांदलें तर म्हाका जेन्ना आमचें वैयक्तीक जिवीत बांदप आमी एक ना तरी एक संगती बांदता. म्हाका जेन्ना बांदचें म्हळ्यार बिल्डींग म्हळ्यार आमचें शिकाप बांदून हाडचें, आमची देणी तालेंतां बांदून हाडची, आमची बुदवंतकाय गिन्यान आमी बांदून हाडची, या वर्किंग नॉलेज म्हणटा प्रॅक्टिकल नॉलेज आमी बांदून हाडची आनी आमच्या जिवितांत आमचें व्यक्तित्व बांदून हाडचें. बरें शिस्त, बरी मौल्यां, जिवितांत एक बरें उद्देश, ती सुडसुडाय, ती उमेद, देवाचेर फातयणी, तें भक्तीपण, वय हे सगळें म्हाका जेन्ना बांदून हाडूंक आसा. आमी
जिवीत बांदून हाडूंक आसा, आमचे शिका बांदून हाडूंक आसा, आमचो फुडार बांदून हाडूंक आसा, आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आसा, आमचे व्यापार वहिवाट बांदून हाडूंक आसा, आमचे कृशी बेळे आमचो जागो उदरगती करचें म्हळ्यार तेंय बांदून हाडचें आनी आमी रावचें घर. म्हाका घर म्हळ्यार कितें? घर म्हळ्यार बायलो जागो न्ही. आमी कोणागेर वेता आसतना बरें घर न्हेसून वेता, बरें सूट बूट घालून बरें वस्तू न्हेसून वेता. तें घरान जाल्यार म्हाका न्हू आमकां जाय जाल्यार बरी आमी आसता. थोडे फावटी आमी वस्तू सयत घालना वचून नाता बरें घर. म्हणजे आमच्या घरांत आमी जें कितें भितर आसा तातूंत कांयच लिपोवंक ना. तशें म्हळ्यार म्हाका आमचें व्यक्तित्व बांदून हाडीसय आनी हें व्यक्तित्व देवाच्या उतरांचेर आमी बांदून हाडल्यार म्हाका आमी बुद्धवंत मनीस. बुद्धवंत मनीस देखून म्हाका दैवीक लोरयता मंदिरांत सडनी सोडलेक येता. हांगासर आयल्या उपरांत तांचें जिवीत बरें बांदून हाडटात. तांच्या जिवितांची हर एका संगतींनी सुफळ जातात, यशस्वी जातात आनी जैत जडटात. तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या. सुमया जेजू म्हाका तूं ती जाणवाय दी. तुजें उतर आयकूंक मात न्ही, तें पाळूंक, त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी त्या जाणवायेन म्हजें वैयक्तीक जिवीत, म्हजें कुटुंब, हांवें कसो वावर, म्हजें शिकप, म्हजो व्यापार वहिवट, म्हज्या संवसारांतले हर एक संगती जाणवायेन बांदून यशस्वी जावंक आनी सुरक्षीत रावूंक म्हाका फोव कर जेजू. त्या पवित्र आत्म्या खातीर लालेवन आमी मागया ह्या वर्त्या जाणवाये खातीर. पवित्र आत्म्या देवनी लालेवन मागया. D11 पेज नंबर 96 9 आणि 6. पवित्रात्म्या देवोnie दैविक शक्तीन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोnie नवे जिवीत म्हाका लाभूंक ये. दी तूं म्हाका तुजी समजणी, शांती समाधानी जियेवजिणी. धाड तूं मुजेर तुजी साथ देनी, सेवा जावन जियोंक विश्वासपणी. पवित्र आत्म्या देवोnie दैविक शक्तीन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोnie नवे जिवीत म्हाका लाभूंक ये. म्हाका पवित्र आत्म्याक लालेवन मागून आसतनाच आमी जो कोण ज्ञानान दिवस आचरशितात तांचे सांगत आमी संतोष पावता. इफ यू आर सेलिब्रेटिंग युअर बर्थडे, डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर इज व्हेरी हॅपी टू विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू. डेविड मेल्विन डिसोजा कटपाडी, सिस्टर रेश्मा डिसोजा आणि सुषमा डिसोजा, फ्रँक पीटर कार्डोजा ऑन 65th birthday, Kemturu. Thanksgiving to Almighty God and Mother Mary for all the blessings showered upon Jeetan Fernandez. And then Anita Lobo Bendur, Celine Lobo Bendur, 78th birthday of Celestine Machado, 15th birthday of Judith Suzanne De Silva, Mangalore. Kevin Savio D'Souza, Kurla, Mumbai. Birthday of Sylvia, every good and perfect gift from above coming down from the Father of the heavenly lights. Prishal D'Souza, Shirwa. Priscilla D'Souza, Shirwa. तुमकां सगळ्यांक हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. तशेंच देवा गर्ग आनी होगलाप दितात सांत कार्लो, सांत आंतोनी आनी सांत पाद्रे पियोच्या मनाक डॉयलिन. देवी काकुतीच्या मनाक फिलोमिना डिसोजा, आर.टी. नगर, बँगलोर. देवी काकुतीच्या मनाक मोंतो डिसोजा, आर.टी. नगर, बँगलोर. जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत प्रमिळा डी अल्मेडा. देवी कलो रेत्र मंदिराची रेतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत, पिडा गुण जाल्ल्या पासत, वर्ती आजापान जाल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, PUCंत प्री युनिवर्सिटी तातूंत, तशेंच म्हळ्यार 12th एग्जामांत, तशेंच 10व्या एग्जामांत बऱ्या कॉलेजींत, थंयसर हंगरींत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत आनी घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, हय
गुण जायनातली पिडा गुण जाल्ल्या पासत किडनीचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत गर्भाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बऱ्या तरान बाळंतेर जाल्ल्या पासत बऱ्या भुरगेंचें देणें देवान वेळार तांकां फोव केल्ल्या पासत जिवितांत मागलें सगळें देवान दिल्लेल्या पासत जिवितांत जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत पयण सुरक्षीत जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू विविध त्या खातीर मागूंक उलो दिला आमी मागया मोगाचें नांव बरी भलायकी लाभच्या पासत अनिता तावरो वाडाला तशेंच जॉयकस डिसोजा न्यूझीलँड तशेंच शिकपांत बरेपण लाभच्या पासत जुडीथ सुजान डिसिल्वा मँगलोर तशेंच गरबांच्या कामांत फावो ते लोन मेळोन कसलीच अडकळ नासतना काम बऱ्या तरान जावचें पासत झिटा करवालो घराचें काम पावसा पयलें तें जावचें पासत घरा भोंवतणी कॉम्पाउंड वालो बंद सुरू केला आनी लँड डेव्हलपमेंट केलां तेंय वेळार जावचें पासत आनी पयशांची विलावरी वेळार जावचें पासत लोन फारीक करूंक साध्य जावचें पासत बरें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार आसली अडकळी पयसरच्या पासत परगांवांत वचोंक एजंटा पयशे दिल्यात एजंटान वेळार तें काम करून दिवचें पासत आनी तशेंच शिकोवंक एजंटा पयशे दिल्यात परगांव वचोन थंयसर शिकोवंक साध्य जावचें पासत ह्या वर्सा MBBSांत इंजिनियरिंगांत BSc नर्सींग करूंक CA करूंक विविध तरांचें बऱ्यांतलें बरें शिकोवंक थंयसर प्रवेश मेळचें पासत बऱ्या विद्या संस्थांत तें साध्य जावचें पासत ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD विविध तरांची एग्जामांत SSC लावन बरो फुडार आसा जावचे खातीर बरो सैरीक जावचें पासत सैरीक काजर जावंक आयकनातल्या दुवेन तशें पुतान काजर जावंक आयकून वेळार बरो फुडार आसा करूंक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक आनी कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक आनी परवां शनिवाराचे 26 वरांची मागणी दैवीक रितीन मंदिरांत बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड लोकांक दिसाच्या रितीरीक तशेंच रातीच्या जागरण येवच्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगड्या पासत मागया देवादीन फ्रांसीस आलेक्स डिसोजा नातालिया बारेटो बारकोरू पुलकंतल्या आत्म्या उडास करता पीटर प्रेसिल्ला तशेंच रोड्रिगस केल्ल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन आल्फोन्सूस आगेरा डेरा एलाविया दहिसर मुंबई बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट लोबो आनी सोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता जोकिम क्लारा डिसोजा आनी कुटुंब बोंदेल एंटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट लुईस डिसोजा नातालिया रोड्रिगस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फोन्सूस आगेरा क्रिस्टीन डिसोजा डेनिस मतेरो पुलकंतल्या आत्म्या उडास करता विन्सेंट डिसोजा बेळवाय देवादीन इग्नेशियस नोरोना आनी जोसेफ पाशावो डेविड लासरादो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात सस्नाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस भवतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करून आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जोडया गीत नंबर A15 A15 संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगानो अर्गांदिया तीन वासुया देवाक सर लोकानो संतोषान बोबाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हास गीत गाऊन मानाक ताच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या पुनर्जीवान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो अधिक मोगाचे न्हू आयच्या पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां स्पश्टता पवित्र आत्मो दिता ती जाणवाय आमी बरी करून आमच्या जिवितांत आमी आपणावन खंयचोय वावर वेळार आनी सारक्या तरान आमी करन मोगाच्यान आमच्या जिवितांत यशस्वी जोडी जाय
पहिल्या वचनांत साम पावला आमकां म्हणटा कश्टां दुखी मदें सोंसणिकायेन देवाची सेवा हांवें केल्या. कश्टां दुखी मदें सयत निराश जायनासतना देवाची सेवा केल्या. अकरेक तो म्हणटा म्हजें मिसांव हांवें आतां सोंपयलां. देखून आतां तूं बी तें मिसांव पंथाक पावया. जेजूय मोगाच्या नांवाच्या वांजेलान तेंच म्हणटा हांवें म्हजें मिसांव संपयलां आनी आतां हांव बापा लागीं वेतलो. तुमी ह्या संवसारांत देवान दिल्लें मिसांव तुमी संपया. तर मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत देवान दिल्लें मिसांव आमी संपोवंक आसा आनी आमकां समी जेजू तो पवित्र आत्मा दिता. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सम्या लागीं आमी मागया तो पवित्र आत्मा तो आमकां दिवन दी. आमच्या जिवितांत सर संगती सारक्या काळार सारक्या तरान करूंक पवित्र आत्माच आमकां जाणवाय दिवन दी. पण आमी जाणवाय होगडावन आमी हेड्डां बरी जावन आळशी जाल्ल्या पासून निरासपणांत देदेस्पर जावन बरवसो सांडल्या पासून देवा कडचें बसकाणें मागया. सम्या जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलाय. आमची पातकां आमी वळखून घेता. आमी आळशी जाल्या. आमी सबार फावटी बरवसो सांडला. तुज्या उतरांची जाणवाय आपणाक आमी निराकारशिलां. ताच्या बदलाक आमी शिस्त नासतना जिवितांत मौल्य नासतना जिवितांत उद्देश नासतना जियेलें हांव बक्षाणें मागता. हांव सम्या काकूत कर. सम्या जेजू तुज्या आमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलां. तुज्या कुर्साच्या कश्टां आनी मरणान तुवें आमकां सोडयलां. तरी ते कश्ट आनी मरण आपणावन तुजें तें सोडवण जोडूंक आमी फाटीं सरल्या. हांव क्रिस्ता काकूत कर. सम्या जेजू तूं सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन निरंतरी आमचे बसत विनंती करताय. तरी तुजे कृपा जण घेवन धैर्यान आनी बळान वायटाक खोटेपणाक आमी तिरस्कार करूंक आनी आमचे तान पयस करूंक आमी सुकल्या. आमी बक्षाणें मागता. सम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्या तूं दयेन कान दी. मनशा कुडसो सोडून दार जेजू तुज्या बराबर महिमेवन जाला म्हूण आमी सत म्हणटा. तशेंच ताणें बसयिल्लें बरें संवसार सरा पर्यंत आमच्या बराबर आसा म्हूण वळखूंक आनी व्हडा जाणवयेन आमचो वावर वेळार सारक्या तरान कर. यशस्वी आनी महिमा आमी जोडूंक फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तोवळ पावलोन मिलेतातावन एपेजाच्या पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक आपोवंक धाडलें. ते आयिल्ल्या वेळार तांच्या लागीं ताणें अशें म्हळें आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें. त्या दिसा तावन तुमच्या मदें हांवें कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या सित्र्या निमती म्हजेर आयिल्ल्या सर कश्टां मदें लन्विकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन पाटी दवरलें ना. बगर तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिनी बदलून देवा थंय परतूंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मनूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेता आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांव सुनयना. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हर एक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल म्हाका बांदिना ताका बांदिना. देवाच्या कृपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सोम्या जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां तें मणियारपण आनी म्हजे जिणेची दाव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतार तुमचे मदें भोंवून देवाचें रास परगट करीत हांव गेलां वय. पूण ह्या फुडें तुमच्या मदें कोण सुपरत्यान म्हाका पळोवचें नात म्हणून हांव जाणा. देखून तुमच्या मुखल्या बाचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशांत आज तावन हांव जबाबदार न्हय म्हणून हांव तुमकां आतांत स्पश्ट सांगता. कित्याक
देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे ओळखकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. गया. देवा तुज्या उदार मनान यथेश्ट पावस तुवें धाडलोय. कोरपणगार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुपळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबल्या धाकट्यांक तुवें तयार केल्लें. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. दिसान दीस तुमचो आरभार घेतलेल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. कसलो देव आमचो ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय सरेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतालो आनी तो आमकां एक मजतदार दितलो आनी तो आमचे सोबें सदांकाल रावतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्य. त्या वेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावून म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमे बंद कर. तुवें ताचे अधीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत जिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवे म्हाका आसलेल्या त्या महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमे भरीत कर. तुवें संवसारांतलें विसरून काण म्हाका दिलें. तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते खाल जाल्यात. म्हाका दिवें दिल्लें तें सर्व तुजे थावन आयलां म्हण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे थावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे थावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हण तांची पातयेणी. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हज्या अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीं फाटीं येतां. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C32 C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता. सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाय तुका अर्पुच्यो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नाक्या पयस म्हज्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा तुका मानता तसलें जावन आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण भक्तीपणी तुजी सेवा करून
वेळार आनी काळार तुज्या जाणवाये प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी वावरूंक आनी महिमेचें जैताचें आनी येसस्सेचें जिवीत जियोंक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उंच बारुया सरस्वती बाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतीधरांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो समी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात ताचे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या बऱ्यापणाची जर तुज्याच पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा बावडतासो घुट परगटुया सम्या जेजू आमी हो भोंडो खाता आनी हे काल्सेंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच माया मोगांत आनी एकामेकाच्या सेवेंत थीर दवर म्हूण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिठर आमच्या गोडी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर पलकन तसल्या समेस्त आत्म्यासांनी आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उडास करता बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या हर एकल्यांक तुज्या मुखामळाचो परजड पडोवनचें भाग फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांडो ह्या वेळीच्या त्या माडतीर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येचे. इराणाचे झुज युक्रेनात रशियाचे झुज सर झुजा अखेर जायचे. घोव बैलांनी आणि कुटुंबदारांनी एकामेका माया मोगान एकवटान जियेचे. देखून देवाच्या राज्या खातीर भावार्थान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दादोसकाय तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोती सरपातकांतले सुठय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या भातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा माया मोगान एकवटान हय शांती समाधानान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. पीस बी विथ. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडली कुरसार ताच्या रगताने भरयलें आमकां सासणी जिवी दिवच्या. ह्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळयली आमी सर्व सुभागी. सम्या देवाची म्हाका फावना देवतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. कोण आतां सुरवेर तावन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतला ती मात कुमगाराक मुखारया. कासिमच्या काळीजे यात्रेक मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धनया दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोजा मोगाळो जेजू तूं भोपोय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. सदांच म्हज्या सांगाता राव. पवित्र आत्म्यान भरोवन सतांनी प्रामाणीकपणान जियोंक म्हाका फावो कर. अर्गां तुका जेजू. मोगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. प्रार्थोया. देव आमच्या तारोका जेजू आपले मस्तक तुजे महिमेक पावलो ताकाच ह्या संवसारांत घेवन आनी ह्या वरवीं दिसान दीस अधीक तुज्या एकवटांत वाडोवन आमी सगळीं समिया जेजूच्या कुडीचे सांदे ताचे बराबर तुज्या हजरपणान महिमेवन जावंक फावो. आमच्या समिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मोगाचे न्हू आमच्या सनवरा 26 वरांचे मागणे आसा. सगळीं तुमी कुटुंबा समेत येया 26 वरांच्या मागण्याक आनी दिसाक येवंक जायना. काम आसा वावर आसा तर सांजेर कंडी जावन येवया. सांजेर 9 वरार तावन सनवरा 20 आनी 3 तारीखे मेच्या मे 23 सांजेर 9 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत दाबाजी संभ्रामीक रातीचे जागरण आसा. सुटकेचे मागणे आसा आनी सर शिरापांतले
निवारण करचे मागणी आसा, आंतरीक बरे भलायकेची मागणी आसा, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची मागणी आसा. सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू ब्रदर अमृतसाजी हांगासर आसतलो, डिवायन कॉल सेंटराचे पवित्र आत्म्यान भरलेली ह्या जागी हांगासर शिकवण दितले. वय सांगाता मेळोन कृपेचो शिवर आमी अनुभव करया. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कथ्यांनी याळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून भरता. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका हे जीवदातारा. रस्ता तूं रस्ता हा, तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कथ्यांनी याळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून भरता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवंत पुरुषाचे कृपेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मो येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मो येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार, तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो, तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो, मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाचें उडासरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैविकलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैविकलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची वेलावरी आसा. मध्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपरां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता, इनर हिलिंग दिता, सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचें न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth,
take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.